नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनात येवकार. हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. गोंयभर पावसाचो सांवार. न्हंयो बांयो भरल्यो. रस्ते उदका पोंदा. जायत्या वाठारांनी जाल्या झाडांची पडझड. जनजीवन विस्कळीत. सेगीत पडपी पावसाक लागून राज्यांतल्या सगळ्या शाळांक शुक्रारा 4 जुलयाक सुटी. शिक्षण खात्यान जारी केले परिपत्रक. विद्यार्थ्यांनी घरांतूच रावचे. हुंवाराच्या उदका पोंदाक आयिल्ल्या रस्त्यांचेर वचचे न्हय. शिक्षण खात्यान मारला उलो. मुख्यमंत्री आनी सभापती तवडकरान गोविंद गावडेचेर काडलो फोग. केली अप्रत्यक्ष खर टिका. मुख्यमंत्री म्हणटा आदिवासी हो भाजपाचो DNA. तवडकर म्हणटा हळूच आयलो आनी बॅटिंग करून गेलो. आता बायलांक सांजवेळा 7 ते सकाळी 6 मेरेन दुकानां आनी कार्यालयांनी काम करपाक दिल्या सरकारान परवानगी. बायल कामगारांक हाडपाची पावोवपाची करची पडटली सोय. कामगार खात्यान जारी केली अधिसुचोवणी. भाजपाच्या गैरकारभाराचेर काँग्रेस आरोप करता तेन्नाच मनोजाक कित्याक लागता मिरची. मनोज भाजपाचो दलाल काय कितें? खासदार विर्यातोचो प्रश्न. माड्डोळ आनी सांखळे मेळून 2 बायलांक अनवळख्यांनी घातली तोपी. दोनूय पुलीस स्टेशनांनी गुन्यांव नोंद. फुडलो तपास सुरू. आता खबरो विस्तारान. पुराय गोंयांत सध्या पावसाची धुमशणां सुरूच आसा. वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या नेटाच्या पावसाच्या तडाक्यान वेगवेगळ्या वाठारांनी झाडांची पडझड जाली. पावसाचो नेट वाडिल्ल्या न्हंयाची उदकाची पातळी वाडून पूल तशेंच रस्ते उदका पोंदा गेल्यात. तशेंच कांय वाठारांत लायटीचे खांबे पडून बरेच लुकसाण जालां. पावसाक लागून जनजीवन विस्कळीत जालां. दाबाळ टू निरांगात बडोलीची आहा आनी आतां हें उदक भरलां हिंगा सगळें बरयलें. रस्तो येवपाक चड उगोत ना केन्ना एक म्हूण सांगूंक जायना. रातसान कालसून पावस पडटा. आयज दीस पावस लोकांक वचपाक येवपाक आतां बंद जाता रस्तो. राती पासून जो पावस पडलेलो आसा ताका लागून दूधसागर न्हंयचे उदकाची पातळी वाडलेली आसा. आतां सद्याक आयज रातचे म्हणल्यार निरंकल भागाचो जो रस्तो आसा तो पूर्णपणे बुडपाची शक्यता आसा. कारण दर वर्सा प्रमाणे हो रस्तो बुडत आसता आनी ताका लागून फोंडा आनी दाबाळ ह्या मार्गा वयली जी ट्रान्सपोर्टेशन आसा तें बंद जाता. आळपय आनी मोल्या हांगा जोडपी जो मदला वाडा साकोर्डा हांगसरलो जो पूल आसा तेजें काम चालू आसा आनी ताका लागून जे ट्रॅफिक आसा ते सगळे देवळवाडा ह्या रस्त्यान वयताले. पूण कालच्यान जो पावस पडलेलो आसा तेन्ना ह्या पावसाच्या रगडा न्हंयचें उदक वाडलेलें आसा आनी ताका लागून हो दोनी पूल देवळवाडा हांगसरले दोनी पूल आसा ते उदका खाली गेल्ले. आनी हांव सकाळीं उठून ह्या वताना चलोन पूल क्रॉस करून जिवांसो रिस्क घेवन हांव येयलां. हांव उपकार मागता आमगे ऑपरेशन लिडर पार्लेमान सुभाष देसाय मागीर आमगे एल्टन आमदार ह्या गरिबांचेर इतलो हें जाता. तुमी कितें तर व्हड ना पागळ दिवची. वयता जो म्हाजी फाटल्यान जें उदक भरला आसा तो रोड आसा काराळीचो आनी हे केपें पारोडा मेन रोड आसा ज्या जाग्यार साकून कुट्टाडे मारगांव रोडा वयल्यान जी वाहतूक जाता ट्रॅव्हलिंग जाता लोकांचें ते रोडार आमी उबे आसात. आनी काल जे 24 वरां जो पावस पडला तेजो इफेक्ट आयज दिसून येयल्लो आसा आनी
मोस्टली 3 अरावंड 1.5 किलोमिटर सुमार रोड आसा तो उदकाची पोना आसा. तेतूंत भितर मेन म्हणल्यार पर्वत रोड जे वयर काडलेलो सद्याक जे उदका लागून लोकांक त्रास जाता. बुधवारा पावसात अक्षरशः सावार घालतना पुराय जनजीण विस्कळीत करून सोडिल्ली. दिसभर पडिल्ल्या पावसात दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारात झाडांची पडझड जाल्ली. आमची एकच वाट आसा. आमकां भंय दिसता थंयसर येवपाक. ती पडत रावता एका कोण्यान दुसऱ्या कोण्यान. आतां आनी समज ती पडटली ते हेच ना, आमकां खबर ना आतां केन्ना कितें जातलें तें. आमकां येवपाक जावपाक भंय दिसता. गाडी हाडपाक रस्तोय सारको ना. रस्तोय सगळो काबार करून केलेले आसा ते तुटलेले. म्हणजे येतावडी जो स्लोप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन वयता थंयसर एका BSNL क्वॉर्टर्साचो जो कंपाउंड वॉल आसा तो हांगासर मेन रस्त्याचेर पडलेलो आसा. आनी मेन म्हटल्यार हांगासर स्ट्रीट लायट ना आनी भरपूर हांगासर काळोख पडलेलो आसा. हो जो मेन रस्तो आसा हांगासर कंटिन्यूस गाडयो येता वयता आनी हो जो रस्तो आसा तो थेट झेवियर कॉलेजी मेरेन वयता. म्हाका 4-5 घरां ह्या झाडां पडल्या, थंय कोणाचे पत्रे गेले आनी अशा लोकांचे गेले की जेंचे कडेन आर्थीक परिस्थिती सारकी तेंची बिकट आसा. सरकारान हेचेर कितें तरी करून इवन हांव पंचायतींतल्या वतीन सांगता की आमचे कडेन कितें जाता जाल्यार आमी एक कितें थोडी मदत करूं शकता. हो जो एरिया आसा कुयेर सोनाळी म्हणटा थंय वारें गेला म्हणून आनी झाडां पडला म्हणून घराचेर 2 घराचेर झाडां पडला. इमिजिएटली म्हणजे जे क्रू आसा पळय तेणें हांगा टर्नआउट केलो. एक हांव संदेश आरोसकराच्या घरा कडेन आसा आनी एक सोनिया मालिया ते सायडीन. संदेश आरोसकर म्हणटा पळय तेजें घर आसा पळय ते सायडीन आनी घरान टोटल 3-4 झाडां इनवॉल्व आसा. गोंयांत सेगीत पडपी पावसाक लागून आनी हवामान खात्यान दिल्ल्या उटंगराच्या पावसाचे शिटकावणे उपरांत शुक्रारा 4 जुलयाक राज्यांतल्या सगळ्या शाळांक सुटी जाहीर केल्या. शिक्षण खात्यान हे विशींचे परिपत्रक जारी केलां. ल्हान भुरग्यांचे सुरक्षेचे नदरेन हो निर्णय घेतला. विद्यार्थ्यां वांगडा शिक्षकांकूय ही सुटी लागू आसा. शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांनी घरांतूच रावचें आनी हुंवाराच्या उदका पोंदाक आयिल्ले रस्ते, न्हंयांचो देगो आनी हेर तोको निर्माण करपी सुवातांचेर वचचे न्हय असो उलो शिक्षण खात्यान मारला. कालच्यान पावस पडटा आनी IMDन आज आनी फाल्यां ऑरेंज अलर्ट दिला. कालूच म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान इन्स्ट्रक्शन दिल्ली, पळय एसेस कर सिच्युएशन कशें आसा तें आनी त्या प्रमाणे आमी डिसिजन घेवया म्हणून. सो हांवें सगळ्या ADIक सगळ्या तालुक्याच्या इन्स्ट्रक्शन दिली म्हाका अपडेट दी म्हणून. सो म्हाका 3-4 तालुक्यांतल्यान टू बी स्पेसिफीक केप्यां, सत्तरी, पेडण्यां थोडे कडेन अशे रस्ते उदकान बुडले आनी पावस पडत आसा. सो अशें म्हाका फिडबॅक मेळ्ळे. सो ऑनरेबल CMाक हांवें तें सांगलें आनी डिसिजन वॉज टेकन की फाल्यां इन द सेफ्टी ऑफ इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टुडंट सेफ्टीक लागून पावस पडटा म्हणून न्ही, थोड्यांचें एक हें आसता की भुरग्यांक पावसाची संवय जावपाक जाय. पावसाक लागून अशी सुटी अशी ही न्ही, पूण कितें जाता रस्ते बी बुडल्यात आनी ते येता वता आसतना भुरग्यांक किंवा इवन टिचर्सांक मातशी रिस्क आसूंक शकता, स्पेशली सकाळी बेगीन स्कुलाक वता आसतना. त्या खातीर कन्सिडरींग सेफ्टी आमी फाल्यां सुटी डिक्लेअर केल्या टिचरांक आनी भुरग्यांक. नर्सरी ते 12th मेरेन ते आमचे सगळी स्कुलां खातीर गव्हर्मेंट एडेड अनएडेड सगळे. मुद्दम आमी पोरूय आमी अशेंच केल्लें की सद्या आमी न्यू एड्युकेशन पॉलिसीक लागून कितलेशेच ट्रेनींग सेशन्स अरेंज केल्ले आसा आनी जरी टिचरांकूय आमी फाल्यां सुटी म्हणून डिक्लेअर केल्या आनी टिचरींक जर ट्रेनिंगाक फाल्यां आपयला जाल्यार टिचरींनी त्या ट्रेनिंगाक वचचें, कित्याक परत रोखडेंच ट्रेनींग ते दिवपाचें पॉसिबल नासता. सो त्या खातीर ट्रेनिंगाक लागून टिचरांनी हॉलिडे घेवची न्ही, मागीर ते तांकां कॉम्पेन्सेट जाल्यार स्कुलाक करूंक शकता. आदिवासी हो भाजपाचो DNA. म्हजे जरी आदिवासी कडेन रक्ताचे नाते जरी नासले तरी सामाजीक नाते घट आसा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोविंदाचेर फोग काडला. दुसरे वटेन सभापती रमेश तवडकारानूय गोविंदाक उजरावन काडलो. सगळे केले भाजपान परिकारा फाटोफाट मुख्यमंत्री दोतोर सावंताचें खूब योगदान आसा. अशें आसतना मदींच कोण तरी हळूच आयलो आनी सिक्सरी मारून गेलो म्हूण तवडकाराचो तमणो. भारतीय जनता पार्टीचो खरो DNA जर कितें म्हणशी DNA
जाल्यार तो ट्रायबल DNA आसा. म्हज्या ट्रायबल भावा बरोबर म्हजे रक्ताचे नाते आसचे ना आनी रक्ताचे नाते आसलेले आयले आनी गेले. म्हाका दिसता म्हणजे आज केन्ना केन्ना की येता म्हणजे आज इतलें जर फील्ड म्हणजे एखादो ग्राउंड जर कोणें तयार केला आसत जर जायत जाल्यार तो भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान ग्राउंड तयार केलो. आज मध्येच कोण तरी येता हळूच की जेणे ताजें अस्तित्वच ना तो येता बॅटिंग करता वता म्हणजे त्या वाजे की येता. आदलो मंत्री जाका मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळांतल्यान हालींच काडून उडयला त्या गोविंद गावडेक मुख्यमंत्री सावंतान पयलेच खेपे भौशीक कार्यावळीत सोलून काडलो. आदिवासीं कडेन म्हजे जरी रक्ताचे नाते नासले तरी समाजीक नाते आसा. जांचे रक्ताचे नाते आसले ते आयले आनी गेले अशें म्हणून मुख्यमंत्र्यान गोविंदाचेर उतरांचे फार पेटयले. म्हजे काळात जितले काम आदिवासीं खातीर जाला तितलेच आनी कोणाच्याच काळात जावं ना म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. भारतीय जनता पार्टीचो खरो DNA जर कितें म्हणशी DNA जाल्यार तो ट्रायबल DNA आसा. जेणे करून ट्रायबलाच्या पर्यंत पावपाचें काम हे फक्त भारतीय जनता पार्टीक केलां. म्हज्या ट्रायबल भावा बरोबर म्हजे रक्ताचे नाते आसचे ना आनी रक्ताचे नाते आसलेले आयले आनी गेले पण माझे सामाजिक नाते त्यांच्या बरोबर आसा. मनांतल्यान त्यांच्या बरोबर आसा हे महत्वाचे आसा. म्हणून सगळ्यो स्किमी ज्यो आसा 100% हांव इम्प्लिमेंट करता अभिमानान सांगता. आनी कोणी सांगचें फाटल्या 3 वर्सांक ट्रायबल मिनिस्ट्री खातीर कितें कितें केलां तें सांगता आसतना म्हाका मोठो अभिमान जाता. सगळ्यात पयलीं ट्रायबल कमिशन एस्टाब्लिश करपाचें काम आनी ताका काम ते फुडें व्हरपाचें काम जर केन्ना जालें आसत जाल्यार ते म्हाज्या मंत्रिमंडळाच्या कार्यकाळांत जालें. हेच भौशीक कार्यावळीत सभापती रमेश तवडकारूय आशिल्लो. आदिवासीं खातीर गोंयांत जर कोणें काम केलां आसत तर ते भाजपान. आदले सर्गेस्त मुख्यमंत्री परिकरा फाटोफाट सध्याचे मुख्यमंत्री दोतोर सावंतानूय आदिवासीं खातीर मोठें कार्य केलां. मात हे सगळे आसतना जाचो भाजपा कडेन कसलोच संबंध ना तो मदींच हळू येता आनी सिक्सरी मारून वता म्हणून तवडकराचे गोविंदाक चिमटे. म्हाका दिसता म्हणजे आज केन्ना केन्ना की येता म्हणजे आज इतलें जर फील्ड म्हणजे एखादो ग्राउंड जर कोणें तयार केला आसत जर जायत जाल्यार तो भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान ग्राउंड तयार केलो. आनी अनेक प्रकारचे मनोहरभाई आसूं दी आतांचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसूं दी आज इतले ताजेर बॅटिंग करपाची ताजेर 6 मारपाची जबाबदारी कोणाची आमची न्ही. जे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आसूं दी भारतीय जनता पक्षाच्या सगळ्या संबंधीत लोक आशिल्लो की तांणी बॅटिंग करपाचें तांणी 6 मारपाक जाय आशिल्लें. आज मध्येच कोण तरी येता हळूच की जेणे ताजें अस्तित्वच ना तो येता बॅटिंग करता वता म्हणजे त्या वाजे की येता. आनी त्यामुळेच आमची जबाबदारी म्हणजे जे ह्या सरकाराशी संबंधीत आशिल्ले आमची सगळ्यांची जबाबदारी वाडटा. आणि त्यामुळेच या जनभागीदारी अभियानाचो भाग म्हणून जवळजवळ 18 लायन डिपार्टमेंट आसा. या लायन डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान की फुडल्या येणाऱ्या 5 वर्सां ह्या समाजाचो विकास करपाच्या दृश्टिकोनाच्यान एक संकल्पना आमचे मुख्यमंत्री आसा ताणें आंखलेली आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ह्या देशांत वेगवेगळ्या जनजाती आसात. लोकां परस तांच्यो वेगळ्यो समस्या आसात हे काँग्रेसीक केन्ना कळ्ळेच ना. पूण तेन्नाचे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांणी जनजातीय मंत्रालय तयार करून ह्या लोकांक न्याय दिवपाचें काम केल्ल्याचें केंद्रीय आदिवासी जनजाती मंत्री जुएल ओरम हांणी सांगलें. आदिवासी मंत्रालयाकडे पैशाचो उणाव ना. तुम्ही फक्त कामां करात आम्ही तुमकां पैसे दीत रावतले म्हणून केंद्रीय आदिवासी जनजाती मंत्री जुएल ओरम हाणें सांगलें. सांग्या आयोजित केल्ल्या धरती आबा जनभागीदारी अभियान कार्यावळीत जुएल ओरम उलयताले. कांग्रेस पार्टी को एक जनजाति समुदाय है, उनका समस्या बाकी लोगों का समस्या से अलग है. इसका पहचान करने तक उन लोग को समझ में नहीं आया. और ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या वेलफेयर मिनिस्ट्री करके उसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और उसके पशु कल्याण ये सबका कल्याण विभाग में था और उसका मंत्री होते थे. आप काम बढ़िया होगा, मैं बीच बीच में आऊंगा. पैसा का कमी नहीं. 79,000 करोड़ हमारा बजट है ये 3 साल में खर्चा करना. आप जितना काम करेंगे हम उतना पैसा आपको देंगे.
5,000 आदिवासी फामिलींक पक्के घर जाय तेन्ना केंद्रा कडल्यान 100 कोटी आणि राज्य सरकाराचे 200 कोटी रुपया मेळ्ळे जाल्यार ह्या लोकांक घरा बांधून दिवपाक बरे पडटले म्हणून सभापती रमेश तवडकार सांगता। हमारे बड़े भाई जो ओराम जी हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस हर साल हमें कि यूनियन बजट के 100 करोड़ दिया तो और गोवा सरकार के 200 करोड़ हमें यूज किया, तो यहाँ का विषय म्हणजे आज आम्ही जसं श्रमधाम योजनेच्या अंतर्गत जी घर बांधता म्हणजे म्हाका दिसता गोंयाक तशें बयलदार जायत न्ही, खरी गरज जी आसा सादारणशे एक 25,000 लोकांक गरज आसा। 25,000 जे लोक म्हणजे सादारणशे एक 5,000 कुटुंबां ताका खरी गरज आसा। म्हणजे बाकीच्या देशाच्या मानांतल्यान आमी थोडेशे विकसीत आसा, पण 5,000 लोकांक जर आमी मदत करपाक शकले आणि 5,000 लोकांच्या संदर्भात जर एम्प्लॉयमेंटा संदर्भात, ताजो सेटलमेंटा संदर्भात ताजे जे विषय आसा ह्या सगळ्या योजनेचेर आमी करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता की 100% जे आसा न्ही आमी ताजे जो उद्दिश्ट आसा ते अचीव करपाक शकतले। त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्र्याक हांव सांगपाक सोदतां की एक तर आमकां म्हणजे ह्या खात्याक किंवा बाकी सगळ्यांनी एक प्लॅन करून आमी एक सादारणशे गोंयभरांतले सादारणशे जे शिकिल्ले तरुण आसा की त्याच बरोबर जे आसा अधिकारी आसा या सगळ्या लोकांनी की 5,000 लोक 5,000 फॅमिलीज आम्ही आयडेंटिफाय करपाक शकले आणि येणारे 1 वर्साक 2 वर्साक 3 वर्सां भितर आसा न्ही या 5,000 कुटुंबाचेर आमी विचार करपाक शकले आणि तांकां जाय नाका ते दिवपाक शकले, तांच्या एम्प्लॉयमेंटा संदर्भात तांच्या लायव्हलीहूड मिशना संदर्भात आमी दिवपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता देशाक एक मॉडेल राज्य जावपाक शकता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोय दुकानां आनी आस्थापन कायदो 1973 प्रमाण दुकानां आनी कार्यालयांनी बायलांक सांजवेळा 7 ते सकाळी 6 मेरेन काम करपाक सरकारान परवानगी दिल्या, मात बायलांनी ते खातीर लेखी मान्यताय दिवची पडटली। बायल कामगारांक हाडपाची पावोवपाची सोय संबंधीत कार्यालयाक करची पडटली, तशेंच CCTV कॅमेराज बसोवपाच्यो संबंधितांक सुचोवणी दिल्यात। हे विशींची अधिसुचोवणी कामगार खात्यान जारी केल्या। बायल मनशांक काम करपाक म्हणजे सांजची 7 आज सांजचे 7 ते नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 o'clock सो हे अलाउड केला। पयलीं ऑन केस टू केस बसीस आशिल्ले, आतां इट इज जनरली अलाउड, बट ताका कंडिशन आहा, ताका घरा कडच्यान ताका पिकअप एंड ड्रॉप आसपा जाय, वर्किंग एनवायरमेंट आसपा जाय, कॅमेराज आसपा जाय भितर, मागीर हेर सगळे हायजीन बिजीन उदक वॉट एवर इज रिक्वायर्ड नॉर्मल कोर्स ऑफ वर्क हॅज टू बी प्रोवायडेड टू वुमन। ताजे कडच्यान बायल मनशां चड कामाक येतली आनीक आमचे लोकल गोवन्स ऑल्सो शूड गोवन वुमेन ऑल्सो शूड बी इन अ पोजिशन टू वर्क वेन दीस फॅसिलिटीज आर प्रोवायडेड। ओके सर, ही खंयची म्हटलं तुमी, खंयची बायलां म्हणजे खंयच्या कामाचेर कंपनी खंयची बायलां कंपनी काम करता ती तांकां रातचें अलाउड करताले, हे कंडिशन आमी अलाव केला। ओके सर, केन्नाच्यान स्टार्ट जातली सर? हे 23rd इश्यू केल्लें, आज नोटिफाय जाला तें, सो फ्रॉम द डे ऑफ नोटिफिकेशन इट इज अलाउड। भाजप सरकाराच्या गैरकारभाराचेर काँग्रेस आरोप करता तेन्नाच मनोजाक मिरची कित्याक लागता ताचे हे अशे वागणुकीक लागून तो आपूण भाजपाचो दलाल आशिल्ल्याचे सिद्ध करून दाखयता अशें म्हूण काँग्रेस खासदार विर्यातोन RJPच्या मनोज परबाक प्रत्युत्तर दिला। पिर्णा गांवच्या रस्तो रुंदीकरणाच्या विशया वयल्यान RJPचो मुखेली मनोज परब आनी दक्षिण गोंयचो खासदार विर्याटो फर्नांडीस हांचे मदीं पेटले। खासदार विर्याटो पिर्णा गांवांत येवन राजकारण करता, तांणी पयलीं आपल्या मतदारसंघातले प्रश्न सोडोवपाक जाय म्हूण RJPचो मुखेली मनोज परबान आरोप केल्ले। ताका आतां खासदार कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस हांणी प्रत्युत्तर दिला। जेन्ना भाजपाचे गैरकारभाराचेर काँग्रेस आरोप करता तेन्ना मनोजाक मिरची कित्याक लागता ताचे हे अशे वागणुकीक लागून तो आपूण भाजपाचे दलाल आशिल्ल्याचे सिद्ध करून दाखयता म्हूण खासदार कॅप्टन विर्याटोन आरोप केला। विर्याटोय थंय पावलो, कॅप्टन विर्याटोय खंय पिर्णा पावलो आनी पिर्णा जेन्ना पावलो तेन्ना सांगलें आमी हो प्लॅन रोड वाचोवया, आपूण असेंब्ली हेतून वयर लोकसभेक आपूण हे काडटलो, विशय काडटलो आनी हे काडटलो गजाल। तुमी जर पळयत ही न्यूज आसा 28 एप्रिलाची, जेन्ना लोहिया मैदानाचेर मिटींग जाल्ली, गोंयचो आवाज चार्ज दिगंबर राणे एलिगेशन अदर्स कॉल इट डिफेमेटरी, तेन्ना गोंयचो आवाजान 14 पॉलिटिशियनांचे लँड कन्वर्जन एक्सपोज केल्ले आनी ते एक्सपोज करपाचें काम म्हाज्या कडेन दिल्लें। तें प्रेजेंटेशन हांवें केल्लें लोहिया मैदानाचेर आनी तेन्ना कॅप्टन विर्याटो म्हाज्या वांगडा आसलो, आमच्या वांगडा आसलो। तेन्ना काँग्रेस चोर आसली हेका लागून, तेन्ना दिगंबर कामत चोर आसलो हेका लागून, तेन्ना काँग्रेसीचे लिडर चोर आसले हेका लागून। ह्या कॅप्टनाक लागून 2018 चोर आसले सगळे आनी
आनी रिजनल प्लॅनाच्या अगेन्स्ट केस पासून घातल्या. गोयचो आवाज आसा भितर रेव्होल्युशनरी गोवांचा आनीकूय बाकीचे आसा. आनी तूं पिर्णा गांवांत सांगता आमी वाचयतले म्हणून. तूं कितें वाचयतलो? तुज्या दाबोळेच्या सायडीचे झोपडपट्टे आसा पळय ते उडोवन पयलीं दाखय. फर्स्ट गोंय वाचोवपाक जाय मरे तुका. जुवारी नगराचेर कंप्लेंट घाल. जुवारी नगराचे गोंयचे जे गोंयांत जे स्लम्स जाता, झोपडीकरण जे जाता, बस्तीकरण जे गोंयचे जाता, ही नगरां जी जाता, ह्या नगरांचेर कंप्लेंट घाल. गोंयची आयडेंटिटीची गजाल करता मरे उलय. जेन्ना जेन्ना काँग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टीचेर एक्सपोज करता, आरोप घालता, तेन्ना ह्या तुकाराम परबाक मिरची कित्याक लागता? तो प्रूव करून दिता दॅट ही इज एजंट ऑफ BJP. त्या खातीर कितें आसा तें आमी एज पर लॉ करतले. पिर्णाच्या लोकांची घरां आनी शॉपां सेव करीत आनी आमी तर फुडाकार घेतलो जाल्यार तुकाराम परबाक कितें प्रॉब्लेम आसा? ताणेंय तेंच करपाचें मरे. तो कित्याक वगी रावला? तो लोक पिर्णाचो तुमचो न्ही, आमचो न्ही, गोंयकार लोक न्ही तो. पिर्णा जावं काणकोण जावं वाळपय जाय सगळ्याक. म्हाका जेन्ना इलेक्ट केला घरा न्हिदपाक न्ही, लोकांचे विशय घेवपाक. आनी आमी घेत आसतले. आमी तर घेना जाल्यार खंय ना खंय आमचेर फेलियर म्हण येतले ते. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. पयशे डबल करून दिता म्हूण सांगून माड्डोळा रावपी एके बायलेक टेलिग्रामाच्या माध्यमांतल्यान सुमार 1.5 लाखांचो गोंडो घातलो. माड्डोळ पुलिसांनी ह्या प्रकरणांत अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. मजगती सांखळे गोकुळवाडीचे बायलेक रिचार्ज पॅकेजिंगाच्या नांवा खाला 40,000 गोंडो घातला. हालीं तेंपार गोंयांत फटवणुकीचे नवे प्रकार घडत आसात. जायत्या माध्यमांतल्यान लोकांक फटोवपाचे प्रकार चालूच आसा. असोच म्हाड्डोळचे एके बायलेक टेलिग्रामाच्या माध्यमांतल्यान 1.5 लाखांचो गंडो घातलो. नोव्हेंबर म्हयन्यांत एका अनवळख्यान टेलिग्रामा वयल्यान म्हाड्डोळचे बायलेक कॉन्टॅक्ट केलो. पयशे डबल करता म्हूण सांगून टेलिग्रामाचेर तिका एक लिंक धाडली. ती डावनलोड करपाक लायली. उपरांत पयलीं तिचे कडल्यान 50,000 रुपया घेतले. उपरांत 1 लाख. पूण तिका पयशे परतून मेळूंक नाशिल्ल्या कारणान तिणें म्हाड्डोळ पुलिशेंत कागाळ केली. उपरांत पुलिसांनी अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केलो. हे प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. म्हाड्डोळे एरियेत रावपी एक बायलेक टेलिग्रामा वयल्यान कॉन्टॅक्ट करून एका अननोन पर्सनान 1.5 लाखाचो गंड घातलेलो आसा. म्हाड्डोळ पुलिसांनी बुधवारा राती ह्या प्रकरणाचो अननोन पर्सनाचेर केस रजिस्टर केल्ली आसा. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे नोव्हेंबर म्हयन्याक एका बायलेक टेलिग्रामा वयल्यान कॉन्टॅक्ट करून पयशे डबल करपाच्या नादान तिका लिंक डावनलोड करपाक लायल्या आनी तेणी त्या एकावंटाचेर पयशे धाडपाक लायले. ते बायलेन पयलीं 50,000 रुपया धाडले आनी तेजे नंतर 1 लाख रुपया धाडलो. अशें टोटल 1.5 लाख रुपया तिणें धाडले. पूण अजून पर्यंत कांयच रिटर्न येयलें ना आसले कारणान तिणें म्हाड्डोळ पुलिसांक कंप्लेन केली आनी पुलिसांनी ही कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आसा. मजगती रिचार्ज पॅकेजीच्या नांवा खाला सांखळेचे एके बायलेची ऑनलायन फसवणूक जाल्या. एके कंपनीचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून एका अनवळखी मनशान सांखळे गोकुळवाडी वाठारांत रावपी बायलेक 40,000 गंडो घातला. गोकुळवाडो सांखळे वाठारांत रावपी एके 40 वर्सां पिरायेचे बायलेक असोच एक वायट अनुभव आयलो. अनुषा श्रीकांत वाडकर हे बायलेक कांय दिसां पयलीं 2 वेगवेगळ्या मोबायल नंबरा वयल्यान कॉल आयले. आपूण एके नामांकीत कंपनीचो अधिकारी आसा अशें अनुषा हिका कॉल करपी संबंदीत मनशान सांगलें आनी रिचार्ज पॅकेजच्या नांवा खाला अनुषा हिचे कडल्यान तिच्या बँक खात्याचे डिटेल्स मागले. अनुषा हिणी आपल्या बँक खात्याचे डिटेल्स संबंदीत मनशाक दिले उपरांत तिच्या खात्यांतल्यान 44,340 रुपया हडप जाल्ल्याचे तिच्या नदरेक आयले. ताचे उपरांत अनुषा वाडकर हे बायलेक बेगोबेग दिवचलच्या पुलीस स्टेशनार येवन कागाळ केली. दिवचल पुलिशेन BNSच्या वेगवेगळ्या कलमा खाला
गुन्यांव नोंद करून सध्या तपास सुरू केल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भाजपाच्या आताच्या आणि आदल्या आमदारांनी एकमेकांचेर ड्रग्स विक्रीचे आरोप केल्यात. हे विशीं मुख्यमंत्र्यांनी कारवाय करप गरजेचें. अशें जालें ना जाल्यार आमी पुलिशेन कागाळ करतले अशें खासदार विर्यातो फर्नांडीस हांणी सांगलें. बिरेस्तारा पणजे जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. कांय दिसां पयलीं आदले उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार आनी पेडणेचे आताचे आमदार प्रवीण आल्लेकार हाणें एकमेकांचेर ड्रग्स विक्रीचे आरोप केले. हे फाटभुंयेर काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन भाजप सरकाराचेर फोग काडला. काँग्रेस म्हणटा आमदारांच्या ह्या विधाना वेल्यान गोंय देशाची ड्रग्स राजधानी आशिल्ल्याचें ताणींच सिद्ध केलां. तशेंच भाजप फुडारी ड्रग्स वेव्हारांत आसात हें स्पश्ट जालां. ह्या दोगां सयत ह्या प्रकरणांत आनी कोणाचो आस्पाव आसा काय हाची पुलीस चवकशी जावपाक जाय म्हूण काँग्रेसीन मागणी केल्या. पेडणेचे लोक हे स्वाभिमान पेडणेकार म्हणून वळखतात. मात थंयच्या ह्या दोनूय फुडाऱ्यांच्या वक्तव्यान पेडणेकारांच्या स्वाभिमानाक धक्को बसला. आजगांवकार हाणें पेडणेच्या कायदो आनी सुवेवस्थेचे प्रश्न हजर केल्यात. तांणी सरकाराक उक्ताडार हाडला. ह्या प्रकरणात भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हाणें फुडाऱ्यांनी आपले वागणुकीन पक्षाची बदनामी जावची ना हाची जतनाय घेवपाक सांगला. तांकां गोंयच्या ड्रग्साच्या प्रश्ना परस पक्षाची प्रतिमा व्हडली दिसता काय अशें फर्नांडीस विचारता. स्वाभिमानी पेडणेकारांचेर अटॅक केल्लो आसा. हे दोग जाण पब्लीक फिगरान एकामेकाचेर ड्रग डिलिंग करता म्हणून आरोप घाला. आमी घालूंक ना. आमकां खबर आशिल्ली कोण पाब्लो एस्कोबार मॉडर्न पाब्लो एस्कोबाराक लिंक्ड आसा पळय तो ते काल एक्सपोज जाले. आनी दुसरें म्हळ्यार जेन्ना आमचे पत्रकार भाव तांच्या अध्यक्षाचे रिएक्शन घेतले. प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी ताणे खंय सांगला मेंटेन डिसिप्लिन म्हणजे इन द वर्ल्ड ऑफ क्रायमूय खंय. फाटल्या कांय वर्सांनी राज्यांत ड्रग्स बरेच वाडला. व्हड शारां सयत आतां ल्हान गांवांनी ड्रग्स सहज उपलब्ध जाता. फाटल्या 4 वर्सांनी गोंयांत 600 किला परस चड गुळे वखदां जप्त केल्यात. ह्या प्रकरणांत अटक जाल्ल्या 691 जाणां मदले 195 गोंयकार आशिल्ले. ही हुस्क्याची गजाल जरी आसली तरी भाजपाक फुडले वेंचणुकेचीच काळजी आसा अशी टिका काँग्रेसीच्या अमरनाथ पणजेकार हांणी केल्या. बीजेपीच्या अध्यक्षान जी समज दिल्या ती 2027चे इलेक्शन नदरे समोर दवरून आणि आम्ही जी मुख्यमंत्र्याक समज दिता ती समज गोंयच्या फुडारा खातीर समज जावन आसा. फरक आसा काँग्रेस पार्टी आणि बीजेपी पार्टी. पण हेच्या पयलीं आमी एक 8 दिसाचो वेळ पळयतले ना जाल्यार आमी केस फायल करतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.